लँड रायट्स इश्यू आल्वारा आसा, मोकासा आसा, कोमुनिदाद आसा, सेंचुरी लँड आसा आनी डिफरंट एरियांनी डिफरंट टायपचे लँड आहा. एकठांय हाडपाक कोणीच प्रयत्न करना आज पर्यंत. फक्त राजकारण करतात. जमनीच्या प्रश्नाचेर राजकारण करतात आनी जमनी कितल्योश्योच विकून भायल्यांक विकल्यो. आयज हांव आसा तिसरी पिळगी आमची. आयज तिसरी पिळगी आमची जमीन नांवार ना. मेनली हांव एग्रीकल्चर लँड आहा पळय, टेनेंटेड जागो आसा पळय, तो हांव फुडें सरला जमनी सगळ्यो नांवार करपाक. नाल्यार डावन टू लँड आफ्टर 10 years फक्त उरल्या गोंयांत म्हणटा ते जमनी म्हणटा पळय त्यो एग्रीकल्चर लँड आनी तेंचो राजकारणाचो दोळो आसा फक्त एग्रीकल्चर लँड टेनंट ना जाल्यार ओनरा कडसून पयशे घेवन विकपाच्यो पळय त्यो. आनी लँड माफिया तुम्ही जर आताच्या विधानसभेत पळयत जाल्यार 50% लँड माफिया आसा. कोणी निवडून हाडले का? तुम्ही निवडून हाडले. जमनीचे प्रश्न हो 2022 मुद्दो जावपाक जाय. कित्याक सांग, जमनी ना जाल्यार तुमकां कांयच ना. आख्या वर्ल्डाचे जे लक्ष आहा पळय ते गोंयाचेर आहा, जमनीचेर आहा, तुमच्या बारीक बारीक लोकांचेर ना. भितर पायलट आसा, रिक्षाकार आसा, बसकार आसा, तेतून सगळ्याकून व्हडलो स्टेक होल्डर म्हणजे टॅक्सीकार आसा. आनी टॅक्सीकारांचे जशें एक्सप्लॉयटेशन जाला पळय तशें आनी खंयचेच